देवाच्या पुता मनशा सोयम दिवच्या मनशाच्या तारखा घेऊन तुझ्या कुसव्या देव तुका विस्ता तू कबूल आसा हांव देवाची साकून तुवें सांगलाय तशें मोचे सोमे घोडो हांव देवाची साकून तुवें सांगलाय तशें मोचे सोमे घोडो तुजो पुजातलो दुखाचो मनीस आनी आत्मो तुजो दुखीच्या बाल्यान विटलोलो जातलो तूं कबूल आसाय हांव देवाची साकून तुवें सांगलाय तशें म्हजे सोबे घोडो हांव देवाची साकून तुवें सांगलाय तशें मोचे सोबे घोडो मोदया निरुटून दोर तुज्या बाळका इजिप्तान पडून वच वेगी वेगी परदेसान जियून तूं कबूल आसाय हांव देवाची साकून तुवें सांगलाय तशें मोचे सोबे घोडो हांव देवाची साकून तुवें सांगलाय तशें मोचे सोबे घोडो हांव देवाची चाकून तुवें सांगलाय तशें म्हजें सोबें घोडो सुम्या जेजू आयज आमचे माये मारयेच्या परबे दिसा तिका कार्म सायबीण म्हूण आमी उलो मारता तेन्ना तुज्या पांयाशी आमी आयल्या तुज्या पांयाशी येवन आयज आमचे आंकवार मारये बरोबर तुजी आवय आमची आवय तिच्या सांगाता दुनिया हो वेळ तुज्या पांयाशी सारूं तुजें उतर आयकूं आमच्या जिवितान बरेपण हाडूंक आमी आयल्या ह्या भोव पवित्र संस्कारान तूं आसाय म्हूण आमी सोत मानता सगल्या काळजान सोत मानून सगली खालती खाईन तुज्या पावलांनी चलूंक तयार आसां देखून आमची मान खोल भागावन आमी तुका नमस्कार करता हांव देवाची साकून तुवें सांगलाय तशें मोचे सोबे घोडो हांव देवाची साकून तुवें सांगलाय तशें मोचे सोबे कार्मेलाचे सायबिणी आमचे पासत विनंती कोर Our Lady of Carmel, pray for us. जेजूच्या पांयाशी जेन्ना आयज आमी आयल्या कार्म सायबिणीक आमी जेन्ना विनयता तिचे मजतीन आनीक एक पावटी आमी
जेजूशी आमची मागणी घालता इल्लोसो वेळ ओगीच रावन सगळें जें कितें तुका जेजूच्या पांयाशी दवरूंक जाय तें दवर. तुजी चिंतनां, तुजे आवंडे, तुज्यो मांडण्यो, जें कितें तुका सोतायता, जें कितें तुका भिवयता, जें कितें तुका आव्हान दिता, ताच्या पांयाशी हाड. ज्यो तुज्यो गरजो आसात, जी तुजी मागणी आसात, आंकवार मरेचे मोजतीन ताच्या पांयाशी हाड. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन तुजेच पासतूच न्हय पूण हेरा सगळ्या पासतूय मागूंक तयार जाव. तुजी मागणी थोडो वेळ ओगी रावन जेजूचेर नदर दवरून ताच्या पांयाशी हाड. मारिया आमची माय, ही सगळीं आमची चिंतनां, आवंडे, आमच्यो मांडण्यो समजता. मारिया आमची आवय आमचे कोश्ट, त्रास, वडवडे समजता. मारिया आमची आवय आमची सगळी मागणी ओळखून घेता आनी ती मेळोवन घेवंक ती आमकां म्हणटा, तो सांगीत तितलेंय तुमी आयकात. She knows, she understands, she accepts and acknowledges. Our thoughts, our words, our actions, our plans for our future. She understands the challenges before us. She understands the troubles that we are going through. She understands the struggles that we are facing. She listens to the prayers that we have. And she has to say to us, do as he says. आमची नदर ह्या वेळार भोव पवित्र संस्कारांत आसलेल्या जेजूचेर दवरुया. होच तो जेजू, होच तो जाचे विशीं तिणें म्हणलें ताचें तुमी आयकात. Listen to him. Do as he says. Sumia tuji utra sasnik jivitachi. Sumia tuji utra sasnik jivitachi. Sugli gavuya. Sumia tuji utra sasnik jivitachi. Sumia tuji utra
सोमिया हाक मारू नाका मोजा बापाची सोदांच कुशी कोर हाय मोशी उतरा सोगांच्या मार्गार ओशें तुजें गोर घोडपार बांदून काड ओशें तुजें गोर घोडपार बांदून काड सोम्या तुझी पुत्रा सासणी जिविताची सोम्या तुझी पुत्रा सासणी जिविताची सोमनी गाऊया सोम्या तुझी पुत्रा सासणी जिविताची सोम्या तुझी उतरा सासणी जिविताची हाय देवा उतोर घे तुझ्या काळजान उतराक पाडो दी बापाच कुशी सो अशें करशी तूं कोरेंच बाकी खोरी जाणवाय खोरी वडवी खोरी जाणवाय खोरी वडवी सोम्या तुझी उतरा सासणी जिविताची सोम्या तुझी उतरा सासणी जिविताची कार्मेल दोंगोर आशिर्वादाचो दोंगोर कार्मेल दोंगोर देवाच्या आसण्यांचो दोंगोर कार्मेल दोंगोर जैताचो दोंगोर कार्मेल दोंगोर दर्शनाचो दोंगोर भोव पवित्र संस्कारान सोम्या तुवें आमकां तुजें दर्शन दिलाय। भोव पवित्र संस्कारान तूं आमकां जैत फावो करताय।
भोव पवित्र संस्कारान तुझें आसणें सोम्या आसा. भोव पवित्र संस्कारान आमकां आशिर्वादान तूं भरताय. तुज्या आसण्यांत आसप म्हणल्यार ह्या वेळार आनी आयच्या दिसा भोव करून जेन्ना आमी आमचे कार्म सायबिणीची परब मनयता, ह्याच दोंगरार आसलेल्या भाशेन आमी समजता. तुजें दर्शन आमकां दी. तुजो आशिर्वाद आमकां फावो कर. तुजे जाणवायेन आमची मनां उजवाडाय. तुजें दर्शन दुनिया आमकां दी आनी आमचे सगळे प्रश्न सुटावे कर. आमकां वाट दाखय. ह्या वेळार दुनिया ह्या आमच्या भावां बरोबर हो नियाळ करता आसतना तांच्या तोंडांतल्यान तुजीं उतरां आमच्या कानार सादय. तुका आमी परनिपाट नमस्कार करता. तूं एकलोच आमचो सोमी, आमचो देव. मारिया आमची माय आमकां सांगता ती भाशेन तुजेंच आयकूंक आमी तयार आसा. वी आर रेडी टू डू as you say. सोम्या तुझी उतरां सासणी जिविताची. सोम्या तुझी सासनिक जिविताची. सोम्या तुझी उतरां सासनीक जिविताची. ही उतरां मारयेन आपल्या जिवितान बेस बरी कांतोयली, आपल्या जिवितान नियाळली, आपल्या जिवितान अणभवली आनी जियेली. तुजी उतरां सासनीक जिविताची म्हणून मारयेन आपल्या जिवितान ती ओडखली. आज बुडवो तिचे सोशी आयलो तेन्ना देवाची येवजण कितें ती ताणें तिका सांगल्या उपरांत मारये आपली भिरांत आज बोडव्याक कळयली. तें जाल्या उपरांत आपल्या खिरीत भाशेन दादल्या लागीं संबंद ना म्हणून तिणें निशेध मारलो. आनी आज बोडव्यान देवाची येवजण तिका सांगल्या उपरांत जावं दी म्हजें सोवें तुज्या उतरा पोरमोणी. जसो देव म्हजें सोवें जावंक सोदता येवजण जावं म्हूण तिणें मागलें. आज पर्यंत ही देवाची येवजण मारिया करीत आसा. देसा देसांनी जाग्या जाग्यांनी ती दिश्टी पडटा. सोम्या तुजी उतरां सासनीक जिविताची ही उतरां ती पुरगोटीत आसा. लुड्स ह्या गांवांत ती दिश्टी पडली. थंय मागणें करूंक तिणें मागलें. फातिमा तेगा भुरग्यांक ती दिश्टी पडली. थंय तिणें खिरीत भाशेन तेर्साचें मागणें करूंक विनोती केली. म्हाजी गोरे दिश्टी पडली. थंय परतून एकदां पातकाचें पिराचीत करूं म्हणून तिणें उलो मारलो. कार्मेल दोंगरार ती दिश्टी पडली. बेतीन तुमचे जिविताक सुरक्षीत हाडटले. सदांच जेजूक चिकटून रावात हो संदेश तिणें दिलो. दर एके घडयेंत
आजून पर्यान मारिया दिसती पडत आसा. म्हणटात ग्वार्दलूप सायबीन ही दिसती पडली आनी संवसाराच्या शांती खातीर मागूंक विनोती केली. जायत्या सुवातांनी सायबीन दिसती पडटा. सोम्याची उतरां पोरगोड करीत आसा. तिका हुस्को आमी सोम्याचे आदीन आसूंक. तिका हुस्को आपल्या पुताचे पाटलावदार ताचे सोशिले पयस वचना जावं. तिका हुस्को आमी आमच्या पातकांचे प्राचीत करूं. तिका हुस्को आमी मागण्याचे मनीस जावं. तिका हुस्को आमी जिवीत आमचें बदलूंक. आपल्या जिवितान दुसऱ्याच्या हुस्क्यान भरलेली ती आसली. आपले मावशे भयणीची खबर आयकना फुडें दावी दावी तिका बॅट करूंक ती गेली. तिचो परामूस तिणें केलो. काना लोग्ना गांवांत सोरो नासलो थंय हुस्को दाखोवन आपल्या पुता लागीं विनोती तिणें केली. जेजू आपल्या शिसांक घेवन घरा येतालो तेन्ना तांचो परामूस करूंक सदांच आयती ती रावली. जेजून तिका वाखाणली. जो कोण देवाचें उतर आयकता तें सांबाळटा आनी तें पाळटा तो सुभागी. मारयेन देवाचें उतर आयकलें, जिवितान सांबाळलें, तें पाळलें. फातिमा गांवांत तिणें किरीत भाशेन आमकां कळोवणी केली. तुमी सोगले जेजूच्या काळजाक भेटुयात. देस बदलतले, तातूंत आसलेली विकोटाय पयस जातली. मारयेचो उलो हालींच की चायना हो देश आपले सोगले कर्तूब बदलूंक. व्हडात उमेदीन ती आसा आपल्या शिसांचे आश धरून. आमी जेजूचे शीस दिसपोटी मागण्यांत आमी गुल जावं. आमचे पासत ती विनोती करीत आसा. म्हणटात की सुर्गीची दारां आमकां धांकलीं जाल्यार मारिया आमकां जोने लुगडून बापा लागीं प्रार्थना करता. आमचे पासत ती विनोती करीत आसा. आमकां पातकां मेकळे दवरूंक, आमकां आपल्या पुताशी दवरूंक, आमकां स्वर्ग मेळूंक, आमकां बापा मुखार रूप रूप आमी आसूंक. सोम्या तुजी उतरां सासनीक जिविताची येवस्तोरेन वडे ह्या आमच्या समाजाचे मुरयेन सांबाळले. आमी तिका सायबीण माय म्हणटा. खरेंच आमची माय ती जाली. मायपणान तिणें आमचो सगलो ह्या संवसारांत आसलोलो आमच्या जिविताचो, आमच्या हेर आटाविटेचो, दुखीचो आपल्याचेर भार घेतलो. आमची माय ती आमकां सांबाळटा, आमकां राखता, आमकां सगल्या वायटांतली निवारता. पाव गे माये आमकां. ह्या जोगांत तुजो एक जावं दी हुस्को. जेवण नेसोण न्हय बगर देवाची रात. न्हीद शांती बावपण मोग सगल्याक शिपडाय. त्या भायर सोगोट दितलो तुका देव.
जिविताची सोया तुझी उतरां सासणीक जिविताची सोया तुझी उतरां सासणीक जिविताची कार्मेलाचे दोंगरार दिसती पडलेली सायबीन माय आमची तिचे विशीं थोड्यो वस्तू जाणून घेवया थोडीशी माहिती आमकां कार्म सायबीन आवर लेडी ऑफ कार्मेल ह्या ल्हानशा व्हिडिओंतल्यान आमच्या दोळ्या मुखार दवरुया समजून घेवया कार्मेल दोंगर ह्या दोंगरार कितें जाता कितें जालां कशे भाशेन जालां ह्या ल्हानशा सुपुल्ल्या व्हिडिओंत आमी पळयलां आमचेय सवें जायतें बरें जावंक शकता जरी तर तो सांगीत तितलें आमी आयकूंक तयार आसात जाल्यार
ह्याच मनान आमचो नियाळ फुडें व्हरुया. आमचें जिवीत ताच्या हातान घालूंक आमकां हो नियाळ फायद्याचो जावं. सायबीण माय, आमची माय, मोगान बोललेली, हुस्क्यान बोललेली, वावरान मिसळ जाल्ली, खालती वस्तरी, मनीस कशी ह्याच संवसारान जियेली. आयज मनीस कशें आमी आमचें जिवीत कशे तरेन सारता काय. 8 वर्सां फाटीं हे एक सायबिणीचे संस्थेन हांव भितर सरलो, लिजन ऑफ मॅरी. थंय आमकां शिकयलें वावर आनी मागणें जिवितान भोव गरजेचें. आनी ह्याच वावरा आनी मागण्या उद्देशी आमी आमचें जिवीत सारतले. बरो वावर करता जाल्यार मागण्याची कसली गरज. हांव म्हजें जिवीत बरे तरेन सारता जाल्यार हांवें कित्याक मागूंक जाय. म्हज्या जिवितान सगळें बरें आसा जाल्यार हांवें कितें मागूंक जाय. मागणें म्हणल्यार कितें असले प्रस्न आमच्या मतीन जायते पावटी येताय. आनी मागणें करूंक आमी आडसाय काडटा वो निभा दिता. पूण बारीक चिंतलें जाल्यार मागण्या उद्देशी आमी देवा कडेन उलयता. म्हज्या जिवितान हांव कितें वायट करता जाल्यार मागणें करता तेन्ना म्हाका तें समजून येता. म्हाका लॉस दिसता देवा कडेन उलोवपाक. म्हाका भिरांत दिसता देवाक सांगूंक. वो घोडे ताच्याहून पयलीं मागणें केलोलें जाल्यार हांवें देवाक जे प्रॉमिसीस हांवें केल्ले ते तोडले जाल्यार परत भिरांत दिसता. आनी म्हाका दिसता हीच ती मागण्याची गरज. न्हय म्हूण जायते कितें मागूंक, पयशे, सूख, पूण आपणाच्या जिविताचे नियाळ करूंक, आपणाकूच देवाच्या हातान दिवन समजोणें घेवंक. आमचे सिस्टर्स गांवच्यो क्लॉस्टर कामालसां येत्यो. दिसपोटी मागण्यान आमचो आपणाचो दीस जाता. कित्याक ह्या वायट संवसाराक मागण्याची गरज आसा. दिसान दीस एक न्यूज, एक रिपोर्ट आयकून कितें सोतमानचें कितें घडटा तें आमकांच कळना. वाव, हुस्क्यान बरोवन मारिया सदांच आदार दिवंक फुडें सरताली. तिचो वावर गुपीत आसलोलो. कोणाक खबर नासतना
ती आदार दिताली, दुसऱ्यांचे गरजेक पावताली. ह्या समाजांत हे तरेन जियेवपी मनीस भोव थोडे आसात. हांवें म्हाकाच प्रश्न करची गरज. खरेंच हांव समाजीक वावरांत म्हजें हातबोट घालता? खरेंच हांव समाजीक वावरांत मिसोड आसा? जोरी तर वय, जाल्यार वॉट इज माय मोटीव? कित्या पासत संवसारान समाजान बरेपण हाडूंक, वो फॉर माय पर्सनल बेनिफीट? एम आय लुकिंग फॉर ROI, रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट? हाल्या म्हाका म्हजे नांवान लोक म्हाका वळखोंक जायो? इज देयर एनी पॉलिटिकल अजेंडा? कित्या पासत वावरता हांव? गरिबा पासत? ओ फाल्यां म्हाकाच नांव जाय, व्हडवी जाय म्हूण? कोणाकू आदार कोत्ता तेन्ना तो आदार म्हजो, सहकार म्हजो गुपीत? वो फकत पब्लिसिटी? फोटो काडून सोशल मिडियाचेर पोस्ट करूंक? कितलो म्हूण हांव ह्या समाजीक वावरांत मिसळ जाता, कितलो म्हूण गुपीत वावर हांव कोत्ता, आनी कसले मनान हांव वावर कोत्ता, हाचेर आयज मनशाक नियाल करूंक आनी बारीक चिंतूंक गरज आसा. सायबीण माय, आमची माय, तुज्या जिविताचेर नदर मारून तूं जियेला ते भाशेन सादेपणान आमकां जियोंक, आमकां तुजे बेसांवांनी भर, आमकां तुजो आदार दी. तुजे जिविताचेर नदर मारून तुजी देख घेवंक आमचें जिवीत सादेपणान, एकामेकाचे उस्क्यान, मागण्यान आनी वावरान सारूंक तुजे कृपेचे बेसांव आमकां दी म्हूण मागता. Father, I place into your hand the things I cannot do. Father, I place into your hand the things that I've been through. Father, I place into your hand the way that I should go, for I know I always can trust you. For I know I always can trust you. Carmelites followed the example of Prophet Elijah, who prayed to God to save Israel from the drought. He prayed on Mount Carmel. The Carmelites practice rules such as obedience, chastity, reconciliation, mental prayer, manual labor, silence, and humility. Let us learn about some of these rules. Wear a scapular. Ever since
Our Lady gave the scapular to Carmelite Saint Simon Stock. Wearing a scapular has become an important Catholic devotion. Why is this? It is because if the scapular is worn in faith, it is a strong weapon against the evil one. However, we just can't only wear the scapular, but we need to develop a habit of prayer, which will open our heart to God's graces and Mother Mary's intercession. The next rule: read writings by Carmelite saints. Spiritual reading is important for Carmelite spirituality. We can learn and read the writings of Saint Teresa of Avila, Saint Therese of Lisieux, Saint John of the Cross. An important saying by Saint John of the Cross is, never give up prayer, and should you find dryness and difficulty, persevere in it for this very reason. Pray the Rosary. Love and devotion for the Rosary has been part of Carmel since the order began. Reciting or praying the Hail Mary, we are led to understand the mysteries of Jesus, to reflect on the key moments of his life, so that as with Mary and Joseph, he is the center of our thoughts, he is the center of our attention and our actions. Make time for daily mental prayer. Mental prayer is an important part of a Carmelite's daily life. They take time for praying, speaking with God, telling Him about their problems, thanking Him for all the good He has done for them, interceding with Mother Mary and the saints. Many Carmelites, they are silent most of the time. They keep in mind Prophet Isaiah's words. Silence is the best way to foster holiness, and your strength will lie in silence and hope. Engage in manual labor daily. An idle mind is a devil's workshop.
the Carmelite rules say you must give yourself to work of some kind, so that the evil one may always find you busy. No idleness on your part must give him a chance to tempt you to sin. A Carmelite spends 8 hours a day working, 8 hours of prayer and 8 hours of sleep. This gives them a perfectly balanced lifestyle to becoming holy. On this feast day of Our Lady of Mount Carmel, let us try to make an effort to be more like these Carmelite nuns and monks. Let us try to bring the Carmelite spirituality into our lives. Father, I place into your hands my friends and family. Father, I place into your hands the things that trouble me. Father, I place into your hands the person I would be, for I know I always can trust you. For I know I always can trust you. Mount Carmel, 16 जुलय 1251 ज्या दिसा सायबीण माय दिश्टी पडलेली सेंट सायमन स्टॉकाक. आमी आयकलां सगळें कशें सुरक्षाक लागून तिणें सांगुल्ल्या लोकांक बेतीन घालपाक. खूब लोक बेतीन घालता. म्हळ्यार आयज आमी पळयता that people are attracted to fashion. आमकां एक्सेसरीज जाय आनी बेंतीन घालीत जाल्यार the accessories will lose its fashion value. आमकां लॉस दिसता बेतीन घालपाक. ह्याच त्या दोंगरार 1000 वर्सां पयलीं प्रॉफेट एलायजा एकलोच 850 प्रॉफिटां कडेन द फॉल्स प्रॉफिट्सांक ताणें डिस्ट्रॉय केल्ले. जे नमस्कार करताले आपणाच्या देवाक, द फॉल्स गॉड कॉल्ड बाल, आनी त्या दोंगरार प्रॉफेट इलायजान दाखोवन दिलें की तूंच तो खरो देव, तुकाच आमी नमस्कार करपाक जाय. आनी खूब वर्सां उपरांत तुवें तुजी माय धाडली आमकां, सायबीण माय, आमकां एश्युरन्स दिवपाक जी वाट आमी चलपाक जाय ते वाटेर सायबीण माय आसतली. आमकां वाट दाखोवपाक तुजेशी येवपाक. सायबा आमकां बळ दी, आमकां घोटाय दी. आयज टायम्स हॅव चेंज्ड. फॉल्स प्रॉफिट्स भोंवतात सगळ्याक, लोकांक नाडपाक, आनी लोक एट्रॅक्ट जातात. आमकां घोटाय दी, आमकां बुजवण दी. Give us the wisdom and understanding never ever to leave you, Lord, never to go in search of false prophets, so that till the end of our lives
we will remain faithful to you, Lord. गोठाय दी आमकां तुजी ही शिकोवणी आमकां दिल्ली हाय ती सदांच पाळपाक. To adhere to your teachings, to practice the teachings. आमकां वायट रस्त्यार वचपाक दिनाका सायबा. Hold our hand. Guide us. Keep us safe from the evil one. Father, we love to see your face, we love to hear your voice. Father, we love to sing your praise and in your name rejoice. Father, we love to walk with you and in your presence rest, for we know we always can trust you. For we know we always can trust you. तो सांगीत तितलें तुमी आयका. Do whatever he says. ताचें उतर ह्या वेळार आमी आयकुया. आमची नदर जेजूचेर आसूं दी. आमचे कान ताका उक्ते करुया. आमचे काळजाचे दोळे उगडुया. बागयोन मातेवान बरयल्ली जेजूची बरी खबर. त्या दिसांनी जेजू एका सोनवारा शेतांतल्यान वेतालो. ताचे शीस भुकेल्ले देखून कोणश्यो काडून खावंक लागले. फारिजेवांनी तें पळयोवन ताका म्हणलें, सोनवारा दिसा करूं नजो तसलें काम, हे पळय तुजे शीस करतात. पूण ताणें तांकां सांगलें, दाविदाक आनी ताच्या सांगाता आसुल्ल्यांक भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना? तो देवाच्या घरान गेलो आनी ताका आनी ताच्या बरोबरच्यांक खावंक सत्या नासली, पूण फकत यादनिकांनी खावूं येताले. ते देवाक भेटयलोले उंडे तांणी केले. हें तुमी वाचूंक ना? वो सोनवारा दिसा यादनीक देव मंदिरान सोनवार मोडटात, तरूय गुन्यांवकार जायना. हेंय तुमी समृतींत वाचूंक ना बी? तर हांव तुमकां सांगतां, देव मंदिरा परस व्हड कोण एकलो हांगा आसा. म्हाका दया जाय, बोली नाका. ह्या उतरांचो अर्थ तुमी जाणो आसल्यात जाल्यार केन्नाच निरपराधी मनशांक तुमी गुन्यांवकार करचे नासल्यात. तर मनशाचो पूत सोनवाराचोय धनी. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. तो सांगीत तितलेंय तुमी करात. कार्मेलाचे सायबिणी आमचे पासत विनंती कोर. आमकां जाय आसलेलें आमी रावता तसलें जायतें आसा. थोडे पावटी शक्य ना, नॉट पॉसिबल ऑर नियरली इम्पॉसिबल. तें देवाच्यान पासून करूंक जाता काय? प्रश्न जायते पावटी. कित्याक कितलीय मागणी केली, कितलेंय सांगलें, जायनाशें दिसता.
जिवितान हार पडले अशें दिसता. फील लायक एज इफ वी आर लॉस्ट. जेजू धोनी, तो सोनवाराचो धोनी, तो स्वर्गा संवसाराचो धोनी, अशक्य आसलेल्या सगळ्या घडण्याचो तो धोनी. ह्या पासत ताचे लागीं जायना तसलें कितेंच ना. आंकवार मारिया देवाची माता आपल्या जिवितान देवाच्यान जायना तसलें कितेंच ना म्हणून शिकली जेन्ना आंज बडव्यान तिका बरी खबर दिली. बिलीव, ट्रस्ट. ताच्या उतरांचेर पातयेवन तुजी मागणी ताचे मुखार दवर. अशक्य कांयच ना. देर इज नथिंग इम्पॉसिबल. जाणवाय तुका जाय ताचे शी आसा. शांती तुका जाय ताचे शी आसा. प्रश्नांक सुटावे करून तुका जाय ताचे लागीं आसा. वाटेर आडकोडी आसा त्यो कुशीन काडूंक जाय ताचे लागीं तें जाता. जिवितान भलायकी पिड्ड्यार जाल्ली आसा ताच्यान तुका परतून दिवंक जाता. सोम्या तुजी उतरां सासणीक जिविताची. 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 तुजी मागणी ह्या वेळार आंकवार मरीचे मजतीन जेजू मुखार दवर. ताचेर तुजी नदर घाल. तो तुजी मागणी आयकता. मागता सोम्या जे आमचे भाव भयण कोश्टवतात. ह्या दिसांनी पिडीत आनी महामारीन हॉस्पिटलांनी ते सायबा आसात. मागता हांव आमची बाबा भयणां जी नोकरी ना जावन बुकेक पिडेक सांपडल्यान. मागता हांव आमी आमची बाबा भयणां जी विकाडी वखदांक लोबदोल्यान. मागता हांव आमची बाबा भयणां जी अत्याचारांत जियेतात. मागता हांव आमी सायबिणीच्या आदारान जी पातकान रेवोडलेले आसात. मागता हांव आमी आमच्या बाबा भयणांक आनी तरणाट्यांक जे निराशीपणाच्या मार्गांत भितर सरल्यान. मागता हांव आमी सगल्या आमच्या भुरग्यां खातीर जांकां जिवीत सगळेंच शेळेमोडाय कशी जाल्या. मागता हांव आमी आमच्या सगल्या दादल्यां खातीर जिवीत तांकां सगळेंच नर्क कशें दिसता. कित्याक कांयच उमेद ना, कांयच जायना म्हणटकूच आपलें जिवीत ते सगळे नरकांत घालून नाका आसलेली पोजडी आनी हेर वस्तू करूंक फुडें सरूंक नाका जावंक. मागता हांव आमी सगळीं आमची तरणाटीं चेडवां आपलें जिवीत बरे तरेन तांणी सांबाळूंक. आपलें जिवीत ह्या दिसांनी भोव करून पाबंदी लागलेली आसा. भोव करून लॉकडावन आसा तेन्ना सोम्यान सांगलेले वाटेर तांणी आपलें जिवीत आनी आपल्या जिविताची बऱ्यो वस्तू आसात त्यो मार्गार घालूंक. मागता हांव आमी सगल्या आमच्या जाणट्या बाबा भयणांक जायतीं जाणां एकसुरी आसात. तांकां पळोवंक कोण ना, तांकां आदार दिवंक कोण ना, तांची खबर घेतलो कोण ना.
मागता आमी आमच्या भुरग्यांक जे कोण शिक्षण सोडून दिवन आपले जिवीत नरकान घालूंक सोदतात तांकां जायते फावटी तांकां इंटरनेट मेळना, जायत्या जाणां लागीं मोबायल ना, जायत्या जाणां लागीं बरी सुविधा ना. असल्या वेळार निराशी ते जायना जावंक पूण आपले उपाय घेवंक कोणा लागीं तरी वचून उपकार मागूंक तांचे खातीर आमी मागता आमी आमच्या सगल्या गोंयच्या राजकारभाऱ्यां खातीर तांणी आपले स्वार्थी जायना जावं पूण आमचें राज बरे तरेन सांबाळूंक मागता आमी सगल्या आमच्या एक्टिविस्टां खातीर. ते एक्टिविस्टूच न्हय पूण गोंयचो मोग आसा म्हूण बरो वावर करूंक फुडें सरतात. तांकां सगळे मोनाची, तांकां कुडीची भलायकी आनी तांकां दुसऱ्यांचो सहकार मेळो म्हणून तांचे खातीर मागता आमच्या राजकीय ह्या वातावरणा खातीर. ह्या दिसांनी जायत्यो वस्तू मिसोड जायत आसात, जायत्यो वस्तू वायट जायत आसात, जायत्यो वस्तू फायद्याच्यो स्वार्थीपणाच्यो जायत आसात. मोन उक्तें धरूंक, बरें आसा तें नियाळूंक, बरें आसा तें करूंक, दुसऱ्याचो फायदो काडिना जावंक, दुसऱ्यांक लॉच दिवना जावंक, सगल्यांक आमकां साहेब आमची मनां उसवाडाय. हे आमी सगळे सायबीण मायेचे विनवणेन मागता आमी जे मरणाचे तोंडेर आसात, जी मरूंक पावल्या तांकां सासणाचो विसो मेळूंक, जी सायबा आज उपसेगाक सांपडल्यात, एक्सिडेंट जाला, जी कोण हॉस्पिटलांनी कोश्टवतात तांचे खातीर आमी मागता आमी जी कोण नोकरी सोदूंक गेल्या तांकां नोकरी मेळूंक, तांणी बरे तरेन आपले जिवीत सारूंक आनी अशें आमच्या समाजाक बरी शांती फावो करूंक. मागता आमी जे देश झुजांक फुडें सरतात, आमी मागता तांणी आपले मन शांती दवरूंक. मागता आमी जे आमचे बाबा भयणां देवाक मानिनात, देवाक नाकारतात, देवाचेर विश्वास दवरिनात, देवाक पयस दवरतात, आपुणूच व्हड म्हूण समजतात, ह्या मनशांक जाणवायेन भर, ह्या मनशांक खालतिकाय दी आनी देव तांचो दोनी म्हूण ताणें ओळखून घेवंक तांचे खातीर आमी मागता आमचे सृश्टी पासत बरोच पावस आमकां पडटा. आमची सायबा दया कर, आमच्या बोगूस सायबा आमी वायट केलां, आमी चुकल्या, आमकां सायबा सजा दिवं नाका पूण मारयेचे विनवणेन आमची तूं काकलूत कर. जायत्या जाणांनी दुनिया आपणा पासत मागूंक लायला. भोव करून जी कोण पिडींत आसात, जांची सर्जरी जावपाची आसा, कॅन्सराची पिडा जाल्या, वेगवेगळे तरेन जी कोश्टवतात तांची पासत आमी मागता दुनिया आमी सिस्टर मिजिया जी उपसोयिगाक सांपडून आजून पासून कोमांत आसा, तिका तुजो हात लाय आनी उठोय. मागता दुनिया आमी आमच्या गांवचे तरणाटे जेनिसिया जाका किडनी ट्रान्सप्लांट करची पडटा, ताचेर, ताच्या घोराब्याचेर, ताच्या बापायचेर तुजो आशिर्वाद घाल. मागता दुनिया एक कॅन्सराक सांपडलेली वस्तुरी लुड्डीन पेरेरा जी आपणा पासत माग म्हण करीत भाशेन मागता, तांकां तुजो पेकोवणेचो हात लाय, तांकां तुज्या गोपान घे, तांकां तूं सांबाळ आनी राख, तांकां तूं जोयत दी. ह्या जोगान तुजो एक जावं दी उसको, जेवण नेसोण शांती बावपण मोग सगल्याक शिंपडाय, त्या भायर सोगोडये दितलो तुका देव, त्या भायर सोगोडये
सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया आनी बाराबर ताका उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां यो, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तुजी उतरां सासणीक जिविताची, सोम्या तुजी उतरां सासणीक जिविताची. देवाची चातून तुवें सांगलाय तशें म्हजे सोबे घोडो. हांव देवाची चातून तुवें सांगलाय तशें म्हजे सोबे घोडो. हांव देवाची चातून तुवें सांगलाय तशें म्हजे सोबे घोडो. हांव देवाची साकून तुवें सांगलाय तशें म्हजे सोबे